वेदांताच्या बेकायदेशीर पब्लीक हियरिंगाच्या विरोधात कोर्टात वचपाची तयारी दवरल्या. कसलोच अभ्यास केले बगर तयार केल्लो अहवाल कशेच मानून घेवचे नात. ज्येष्ठ पर्यावरण वावुरपी रमेश गांवसान शिटकावणी दिल्या. महत्वाचे म्हटल्यार पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे वेबसायटीर घातिल्ली माहिती गायब आशिल्ल्याचो आरोपय एक्टिविस्टांनी केला. वेदांत खण कंपनीन हालींच पब्लीक हियरिंग घेतलें, पूण तें पुरायपणान मॅनेज्ड आसलें, फटीचे म्हायतीचेर आदारिल्लें. महत्वाचें म्हटल्यार पुराय प्रक्रियाच हियरिंगाचे सगळे नेम तोडपी आसली. त्या उपरांत पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे वेबसायटीचेर दिल्ली म्हायती अर्दकुटी आसा. देखून पर्यावरण वावुरप्यांनी हें हियरिंग लोकांक मान्य ना अशें म्हणत परत तें घेवचें अशें मागलां. तेच बरोबर ताणें कोर्टात वचपाची तयारी दवरल्या. थंय बसलेलो चेअरमॅन आणि सकयल पब्लीक हियरिंगाच्या दिसा आसलेलो कंपार्टमेंटल हे वापरून जर तुम्ही तुमचे करतात नाटकां म्हणजे ताका कायदेशीर असलेले जे स्वरूप आसा ते मोडून तुम्ही बेकायदेशीरपणान जर तुम्ही स्वताच जर उबो करता जाय जाल्यार मागीर आमकां बी कायदेशीर दृश्यान दिवचें पडटलें. स्वाभावीकपणे खंयचे तरी कोर्ट धरचे पडटले. जे संबंधीत कोर्ट आसा जे परत तांकां सांगतले की तुम्ही पब्लीक हियरिंग परत घ्या. विस्टन्साचो कायदो मोडून उडयला. त्याच्या नंतर तुम्ही EIAच्या संदर्भात 56 गांवां पैकी एकाय गांवांत त्याचे बायोडायवर्सिटीचो रजिस्टर चेक करपाक वचोंक ना. तुम्ही आता एनवायरमेंटाचेर दितात ना ते चेक करूंक जाय, ते करूंक ना. आणि 12 म्युनिसिपालिटी थंयसरय वचोंक ना तुम्ही आनी कांयच करूंक ना. अशें सगळें जर तुमचे बेकायदेशीरपणान आसा आनी सांगतात तुमी आमी सगळें केल्लें आसा म्हणून तर ते बेकायदेशीर. अपार्टमेंट येता भितर माणसां येतात थंयसून जर कितें चिठोरे जर सप्लाय जाता जाय आणि ते पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आहा तर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या हातीन सगळे मिनिट्स गेल्यानंतर आणि महेश पाटील सारकेलो मायन सेजा गोवाचो जो ऑफिसर आसलो एनवायरमेंटल ऑफिसर तो थंय बसलेलो आसतना ते मिनिट्स इंटॅक्ट उरतले कशे लोकांक न्याय कसो मेळटलो हो एक खूब मोठो प्रश्न आसलो. आणि शेवटी आमच्या लक्षात येयलें आतां सांगल्या त्या प्रमाणे की लोकांक न्याय मेळप ना, फक्त कंपनीच्या बाजूनसून सगळ्यो गजाली जावच्यो. म्हणून आता आमच्या स्वप्निलान सांगलें की तेणी जे सांगलें नेमके त्याच्या विरुद्ध थंयसर बरयलें आसा. कारण तेणी सांगलें ते जर दिल्लें जाय जाल्यार खूबशे क्रायटेरिया EIAचे क्रायटेरिया बदलतात. ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट त्याचे क्रायटेरिया वेगळे जातात टर्म्स ऑफ रेफरन्सा खातीर आणि ब्रावन फील्ड प्रोजेक्टाचो जो आसा न्हू तेचे टर्म्स ऑफ रेफरन्सीस बदलतात. दुसरी गजाल अशी आसा की कन्सल्टंट हो पयल्या मिनटा पासून सुरू जाता आसतना थंय स्टेजीचेर आसचो पडटा. म्हणून हांवें शब्द वापरलेलो मॅन्डेटरी प्रेझन्स ऑफ द कन्सल्टंट इज एसेन्शियल. त्या वेळार ती म्हणपाली तो ना जाल्यार अशें जावपूच शकना की 10 मिनटाचोच फक्त टायम दिल्लो स्पिकराक. 10 मिनटाचो टायम खंयसरच ना. ताका रिस्ट्रिक्शन तुमी घालूंकूच शकना. जास्तीत जास्त तेणी उलोवपाक जाय. आतां सबंद 620 पानांचो जर तो EIA आसा जाय आनी कन्सल्टंटाक कितें विचारपाचें आसलें त्याच्या खातीर आमकां टायम दिलो 5 मिनटां अशें नाच. जो पर्यंत तुजें समाधान जायना कन्सल्टंटा कडल्यान ताका प्रश्न विचारून तो पर्यंत तूं त्या कन्सल्टंटाक प्रश्न विचारीत राव. अशें पब्लीक हियरिंगाचे नॉर्म्स आसात, सेटल्ड नॉर्म्स. सरकारान सिरियसली आपलें काम करचें. फटीच्या आदारांचेर हियरिंग घेतले, फट गजालींक विरोध केलो काय पर्यावरणवादी खण विरोधी अश्यो होयली मारतले हें ह्या फुडें चलचें ना. तुमी प्रामाणीकपणान काम करात, परत पब्लीक हियरिंग दवरात, मिनिट्स परत सादर करात. स्वप्नेश शेर्लेकरान मागलां. तुम्ही जे घडोवपूच नासलेले जर मिनिट करतले जाल्यार चॅलेंज जातलेच न्हू. आनी मागीर चॅलेंज जाले म्हणून तुम्ही लोकांक सांगपाक सोदतले की बाबा हे एक्टिविस्ट मायनी बंद करता म्हणून. तुम्ही सिरियसली काम करा न्हू पयलीं. हे मिनिट्स आमकां एक्सेप्टेड ना. फॉर दॅट मॅटर ती पब्लीक हियरिंग जी कंडक्ट केला ती एक्सेप्टेड ना. गव्हर्मेंटान परत हो फूल प्रोसेस इनिशिएट करपाचो बेजलायन डेटा कलेक्शनान तेंच्यांनी टीम गांवांत धाडचेली, लोकांक मेळोनी लोकां कडेन उलोवन तेंच्यांनी तो डेटा कलेक्शन करून रेकॉर्ड करचो. मागीर रिपोर्ट तयार जालो काय गांवांनी येवन तेंच्यांनी तो एक्सप्लेन करचो लोकांनी आनी मागीर पब्लीक हियरिंग घेवची पडली. वेदांताच्या संदर्भातले हालींच दिवचले घेतिल्ले हियरिंग हो एक मोठो घोटाळो. तांणी पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाक जे मिनिट्स दिल्यात तातूंत पानांची पानां गायब आसात. वेदांताच्या ऑफिसरांनी हॉलांत गर्दी करपाची तशी तजवीज केल्ली तें पर्यावरण एक्टिविस्ट सेबीर रॉड्रिक्स आनी निलेश कारबोटकारान पुरायपणान एक्सपोज केलें. पळयात. पब्लीक हियरिंग सोंपल्या नंतर जे मिनिट्स जेन्ना दिवंक ना तेन्ना हो घोटाळो कन्फर्म जाता अशें आमकां दिसलें. डिक्लेअर केल्लें 12 तारखेर ऑगस्टाचे
की मिनिट्स जे पब्लीक हियरींग जाले ते 2 दिसांनी डिक्लेअर करतले वेबसायटीचेर. फायनली 5 दिसां नंतर हे मिनिट्स गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोलच्या वेबसायटीचेर अपलोड केले. आमी वाचपाक सुरवात केली तेन्ना हो घोटाळो आसा हे कन्फर्म जालें. कारण जे मिनिट्सान ज्यो जवळ जवळ 50 पेजी आसा तितून मदले पेजीस ना. फॉर एग्जाम्पल पेज नंबर 12 हितून ना, मागीर पेज नंबर 33, 34, 35 ह्यो पेजीस ना भितर. आनी तशेंच कितलेशे स्पिकराचे जे कितें उलयले ते ना. सिरियल नंबर 33, 34, 35 ते भितर ना. मागीर सिरियल नंबर 125 ते 140 ते भितरूच ना. म्हणजे स्कॅन करूंकूच ना पेजी. आनी स्कॅन करनासतना डायरेक्ट एक सगळें डिलीट करून ते वयर घालतात. आनी हितून खुबसो आनी जें कितें आसा तें बी बरोबर ना. बरोबर ना म्हणजे कितें, जें कितें केन्ना थोडें उलयलां तेचे ऑपोजीट उलटें उलयलां म्हणून आसा. आनी जें कितें उलयलां तें सामकें रॉंग घातलां. सो असो जर असो मोठो घोटाळो जावं येदो मोठो प्रोजेक्ट आसा असो कसो आमी फुडें वचपाक शकता. हे आमी अशें जर जालें जाल्यार खूब खतरनाक आसा. कित्याक घोटाळो आसा तो ओपन सिद्ध जाल्ले आसा. एविडन्स तेंच्यांनी घातला. पब्लीक हियरींग ते जाल्ले ते विधानान कितें केल्लें आहा, आपले एक्झिस्टींग जे बिचले कामगार आहा, कमीत कमी 90 कामगार आहा तांकां फुडें काडलेले. आनी जे बाकीचे लोक आसलेले जे ते सगळे कोल्डले जे एक्झिस्टींग कामगार आहा ते कमीत कमी 1000-1500 आसले भायले सगळे. म्हणजे तांकां ह्या गांवाचे सुख दुःख कांयच नासलें म्हणून तेंकां भायर परतून हाडलेले. तेंच्यांनी फक्त कितें उलयलें आहा, म्हाजो कंपनीक सपोर्ट ह्या कित्याक दिसतीक आपलो सपोर्ट म्हणून. पण मेन जे कितें आहा पर्यावरणाचे कोणी उलोवंक ना. जे पर्यावरणाचे लोकांनी उलयल्ले आहा तेंचे सगळे भायर प्रश्न केल्ले आहा. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवाहर बर्वे आनी संगीता ओली.